ब्लॅक टिंटेड मोटारींतल्यान व्यावसायिक संदीप चौधरीचे अपहरण केल्ल्या आरोपाखाला फोंड्या पुलिसांनी अनवळख्या मनशा आड FIR नोंद केल्या। तांचो सोद खंय सुरू आसा। काय जर सारखे CCTV फुटेज आमची म्युनिसिपालिटीची म्हणा या गव्हर्नमेंटाची म्हणा जर ती चालू आशिल्ली जाल्यार म्हाका दिसना ही अशी गजाली घडटल्यो। हांव गव्हर्नमेंटा कडेन इतलेच रिक्वेस्ट करता की 24 तास पेट्रोलिंग रातचेच न्ही पण दिसाचे सुद्दां अशें जर दिसा उजवाडे जर मनशाक गोमटेक धरून जर एका स्विफ्टान घालप जाता जाल्यार आमकां चिंतपाक जाय की फाल्यां ल्हान भुरगीं जी स्कुलाक वतात, ज्यो धाकट्यो चलयो धाकटे चले जे स्कुलाक वतात, फाल्यां जाणटे जे कामाक वतात, वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जे वतात, नायट ड्युटीचे जे लोक येतात, बेतोडा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जे वतात ते नायट ड्युटीचे जे लोक येतात, हॉस्पिटलांनी वतात, पणजे जे कामाक वतात, हेंची सेक्युरिटी कितें? कित्याक दिसा उजवाडे जेन्ना एका मनशाक जेन्ना काडटात आनी गाडयेन घालून व्हरतात, हे रातची गजाल जावना, दिसा उजवाडे, जाल्यार म्हाका दिसता अत्यंत दुर्दैवी गजाल आसा। फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर हांव आजूय सांगता DYSP आनी PI बरें काम करता, पण तांकां स्टाफ ना। दे आर लॅकिंग मोर दॅन 50% ऑफ स्टाफ आनी पेट्रोलिंग इज मस्ट 24 hours। तर सरकार आज लॉ अँड ऑर्डर दवरपाक, सामान्य नागरिकाची सेक्युरिटी तांकां दिवपाक आज एक स्पेशल अशें अपयशी ठरिल्लें आसा। हो एक मोठो प्रश्न आसा। म्हणजे डबल इंजिन सरकार एक पुलीस स्टेशनाक एक चलता ते इंजिन दिवपाक शकना आनी देशभर बोवाळ जाता डबल इंजिन सरकार, ट्रिपल इंजिन सरकार। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।